फोंडे मडगांवचे वादग्रस्त ओडीपी वेल्यान मडगांव एसजीपीडीएत वातावरण तापले। आमदार आनी जाळवणदारांक विचारिनासतना इलेक्शना पयलीं चेअरमन माविन ओडीपी पास करूंक सोदता म्हूण एक्टिव्हिस्ट आनी लोक तापलो। ओडीपी पास करपाक ब्रेस्तारा मिटींग जावचे पयलींच लोकांनी मडगांव पीडीए कडेन जमाव केलो। माविन बीजेपीचो दलाल म्हूण लोकांनी घोशणाय दिल्यो। तिगूय आमदारूय आशिल्ले। निमणे मिटींग जालीच ना। आम्ही मडगाव शहराचे प्रतिनिधित्व करता विधानसभा हांगा कमीत कमी 15 तरी 18 ते काउन्सिलर आहा 25तले जांकां मडगावकारांनी निवडून दिल्या त्या फाल्यां लोकांक उत्तर कितें दितले 50,000 स्क्वेअर मीटर जागो जर कन्वर्ट केलो सिवन केलो कोण तरी भायलो मनीस येवन ते करता ताका तुमी उत्तर कितें दितले आनी आमी कितें आमचे कार्यकर्ते आमकां विचारतले प्लॅन पास करून आयला मोवीन कुदीन मडगांव व्हरून विकूंक काडला आयचे दिसा आनी आमी विकूंक दिवंक जायना हे जे आसा आमी कितें करतात हे ब्लॉकेड अगेन्स्ट करप्शन जे जाता काला धन म्हणटा हे प्लॅनान आहा हे प्लॅन जर केलो जाल्यार 50 कोटी रुपया बीजेपीच्या बॉल्सान गेले तो फाल्यां बीजेपीन जॉईन जावपाचो आहा म्हणटकीर कोणेच हांगाचे उठप ना तुम्ही सगळे मानतात क्रिस्तांव लोक सुद्धा जांबावले वचून दामबाबाचो प्रसाद घेतात ह्या दामबाबाच्या स्थळाचो फुटींग कोणे करता मडगांव शहर दामबाबाचे स्थळ विकपाक सोदता ताका दामबाब केन्नाच सोडपाचें ना म्हाका खात्री आसा की मडगांवचे पुलीस पळया तेय दामबाबाच्या स्थळार रावता मडगांवच्या पुलिसांकय अशें कितें जाल्लें जाय कोणाकच दिसतलें अशें म्हाका दिसता पळय हांव ह्या शहरात जन्माक आयलां हांव ह्या शहरात फाल्यां मरतलों हे शहर म्हजें ह्या शहरा खातीर कितेंय करपाची म्हजी तयारी आसा हो ओडीपी प्रपोजल आमकां 4 दीस जाले मेळ्ळ्या 4 दीस हांवें वाचून पळयलें जाल्यार सगळ्यांतून गोड बंगाल आसा ह्या गोड बंगालान सिलेक्टेड ज्यो जागे आसा ते कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा आनी जेन्ना आमी लोकांक मेळ्ळे ह्या एप्लिकंटांक ते एप्लिकंट सांगता की आमचे कडेन काला धन आशिल्ल्या 5,000 नोटी त्यो पीडीएच्या मेंबरांनी धवय करपाचो प्रयत्न केलो थोडे लोक सांगता आमकां आपयले नोटीस दिवन आमी गेले ना गेले जाल्यार ते पयशे मागता तेंचे एजंट आसा ते आनी हो प्लॅन हे सगळें कळटकीर म्हाजे सारको मनीस ह्या प्रपोजल एका पाठिंबा दिवंकूच शकना हांव हेका ऑब्जेक्शन घातला कालूच हांवें ऑब्जेक्शन घातला ह्यो सगळ्यो डिस्क्रिपन्सी अशें आयकपा येता करपा येता हेजेर खरें म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन आनी एन्क्वायरी जावपाची गरज आसा आनी तेन्नाच खरें म्हणजे आमकां गोंयकारांक आमकां सेफ्टी मेळटली Meeting was scheduled at 10:38. We could not enter the meeting. Now it is already 11:30. I feel since there is no quorum, you are entitled under the law to under the law. Meeting can be adjourned by 10 minutes. Now 1 hour is over. We have come to request you to say that the meeting could not be held and meeting is the next meeting as and when by issue giving proper notice. Now स्टेट आनी नॅशनल हायवेक तेकून आशिल्ले लिकर शॉप बार्रां बंद करपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान राज्य आनी केंद्राक दिला।
1 एप्रिला सावन असले एकूय बार वा लिकर शॉप दिसचे ना. तांकां हायवे सावन कमीत कमी 500 मीटर अंतर थारायला. जायरातींचे बोर्ड सुद्धा लावंक मेळचे ना. असल्या लिकर शॉपांची लायसनां आतां सावनूच रिन्यू जावची ना. ड्रायव्हर टायट जावन एक्सिडेंट करतात म्हूण एका PILचेर सुप्रीम कोर्टान निकाल दिलो. The judgment is a very good judgment as far as public interest is concerned, but as far as for merchant shop owners are concerned, liquor shop owners on the highways are concerned, it's a major setback, I would say. So what are the directions? The directions are to remove, to close down the shops till the after the renewal period is over, and there will be no further renewals on the national highway shops. And also there's further direction that new shops should be located 500 meters away from the edge of the national highway. And this judgment also, though it was concerning only 4 states, but now it is applicable to the entire country now. So it's a landmark judgment as far as the accident cases are concerned, might reduce, but shop owners are in difficulty now. But one point which Punjab government was saying that some national highway go into the municipality, but it seems that is also being rejected. Yeah, even those contentions were rejected, saying there's no exemption for such highways going through the municipal areas. Earlier there was an exemption, now it is not there. So it would be complete ban will be from 1st April? That is the outer limit, 1st April, or till such time the license are applicable or renewed. So is there any direction to the chief secretaries and state governments also? Yes, so there's further direction. The judgment is not available right now. I'll have to go through the judgment and I'll... Give a break.